भक्ती निर्भीत तुकाना वार्ता सोमिया बिनवाशिकाचा उपकार मानता जिणेत आमच्या तुझ्या वेळची देण्या सौम्या किती पाठी आम्ही मोगान सोच्या तुम्या आमकां तुवें पोसला राखलाय जाई तुझ्या कळसन मौनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपाल क्रिस्ताची सुचा भक्ती नुर्बेन तुकाना वाटता सोमिया बिनवाशिकाचा उपकार मानता जिणेत आमच्या तुझ्या वेळची देण्या सौम्या किती पाठी आम्ही देव बरो दीस दी म्हूण मागता मोगाच्या बाबांनो आनी भयणींनो आनी आमी सच्च बलिदानान भक्तीपणी वांटेली जावंक आमकां समी प्रयत्न करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं बाबा भयणींनो ह्या मिसा वेळार प्रत्येक रितीन आज आमचो ब्रदर क्लिफर्ड ब्रदर संतोष ब्रदर प्रणाम ब्रदर एंटनी स्टीफन आनी ब्रदर सिल्टन हांचे पासत मागया आयच्या दिसा सांजेर 3:30 वरार आपली शाश्वत आंगोवण्यो मिसा वेळार ते करता आसतना ह्या तांच्या विंसवण्याचेर देवाचो आशिर्वाद आसूं दी पवित्र आत्म्याची देणी तांचेर वतून येवून दीत मुखले तांचे मिसांव ह्या धार्मीक जिणी बऱ्या भाशेन जियोंक जाय अशी कृपा सखत आनी बोळ देव तांकां फावो करून दी म्हूण मागया त्याच वखदा 10वे क्लासीचे रिजल्ट काल आयला जायत्या जाणांक बरे मार्क्स मेळ्ळ्या सकडांगे शाबासकी पाठयत आसतना जी कोणाक उणे मेळ्ळ्यात मार्क्स तांणी धैर्य सांडिनासतना तांच्या जिविताचे मोलादीकपण विसरनासतना जिविताची फुडली मेटां काडूंक जाय अशी सर्व कृपा त्या भुरग्यां पासून ती आमी मागया आनी आमी सच्च बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमकां समी तयार करन सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसान सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागी वसुदां सांकवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर Krista kakulut ka Krista kakulut ka Sumia kakulut ka Sumia kakulut ka प्रार्थूया देवा आमच्या मोगाळ बापा पास्काच्या गुटांत वांटो घेतल्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जायशें कर आनी संतोषान आमी संभ्रमताव त्या गुटा वरवीं आमकां निरंतरी तुजी राखण आनी सडवण फावो जावं दी आमच्या सुमयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना
दमदुताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ दमदुतांनी आनी मालगड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतीन थोडे प्रतिनिधी विंचून काडले आनी पाऊल आनी बर्नाबासा सांगता तांकां अंतियोकाक धाडचें म्हूण थारायलें. उपरांत भावां मदें मुखेल म्हूण नांवाडलेल्या दोगांक बारसब्बाक नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक तांणी विंचून काडलें. तांचे मुखान हें पत्र तांणी पाठयलें. दमदूत आनी मालगाडे तुमचे भाव अंतियोकांतल्या सिरियांतल्या आनी सिसिलियांतल्या जुदेवनी आशिल्ल्या भावांक नामान धरता. आमचे मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकोवणेन तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुसपाडायल्यान म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जनाक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली. देखून आमी आतां सांगाता मेळोवन थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण विंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावला सांगाता तुमचे सरशी तांकां धाडचें म्हणून आमी निर्धार केला. पाऊल आनी बार्नाबास आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेन आपलो जीव दिवंक सयत तयार आशिल्ले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास. हे आमी बरपेनिशी घाल्ली दिसनियामां तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले. बोंब्यांक बली म्हूण अर्पिल्लें कसलेंय तुमी खायनाये. रागत आसले वा गुमटी चिरडून मारिल्ल्याचे मासी खायनाये आनी व्याभिचार सुकयचे. ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचे दुसरें कसलेंच वजें घालचें न्ही म्हूण पवित्रज्ञान आनी आमी निर्णय केला. ह्या संगतीतावन तुमी आलाग रावशात जाल्यार सगळे तुमच्या बऱ्याक पडटले. आदेवस. अशें ते प्रतिनिधी अंतियोकाक गेले आनी थंय आख्या भावार्थ्याची जमत आपोवन तें पत्र तांणी तांकां दिलें. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. श्लोक. पज्जा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणतलो. पज्जा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणतलो. म्हजें काळीज तयार आसा सर्वेस्परा, म्हजें काळीज तयार आसा. गितां गावन तुका वाखणून तयार जालां. उठ म्हज्या आत्म्या जागो जा. वियोल विनानो जागी जाया. वय फांत्याक हांव उठयता. श्लोक. पज्जा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणतलो. पर्जा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणतलो. राष्ट्रा मदें तुका हरसितलो. कित्याक मळबातींतलो ऊंच तुजो मोग खुपा पर्यंत पावता तुजे विश्वासीपण. देवा, उठ आनी अंतराळा वयर उबो जा. सगळे प्रितुमेर फांकू तुजी महिमा. श्लोक. पज्जा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणतलो. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. तुमकां हांव इश्ट म्हणटा सुमी. कित्याक म्हज्या बापात हांवें आयकले सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Servespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शेसा लागीं म्हणालो, हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे. आपल्या इश्टां पासून आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां
हांव तुमकां साखर म्हणना, कित्याक साखराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिवचें, उरचें तसलें फळ दिवचें म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, मोठव्यान नियाळ करचो जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटा, ह्या दिसांनी सदां न्हीद वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा, क्रिस्त भाशेन मोग करूंक, क्रिस्त भाशेन जावंक. तर क्रिस्त भाशेन जावचें म्हळ्यार कितें? मथेवाच्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 10 वाक्य 25 थंयसर आमकां म्हणटा, जेजू आशेता की आमी ताचे बरी जायचें. ताचे बरी म्हणजे मॅथ्यू 10:28 अशें म्हणटा. ताचे भाशेन म्हणजे ताणें कशें आपणाक समर्पीत केलें, आपणाक बलिदान भेटयलें, स्वखुशेन कशें आपणाक दिलें, हें आमी करूंक जाय. दुसऱ्यान जुवांच्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 13 वाक्य 14 थंयसर आयकूंक मेळटा, एकामेकाच्या सेवेंत आमी क्रिस्त भाशेन जावंक जाय. आनी तिसऱ्यान आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें जुवांच्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 15 थंयसर एकामेकाचो आमी मोग करूंक जाय आनी आमचें मिसांव तें जावंक जाय. जेजूच्या मोगाचो गूण कितें? वॉट इज द नेचर ऑफ लव ऑफ जीसस? जेजूच्या मोगाचो गूण इतलेंच, कांयच मीत मेर नासतना, माप मेजाप नासतना मोग करचो. लव विदाउट मेजर. ते देखून आयचें तिसरें वाक्य सांगता, इश्ट आनी एकल्या इश्टा प्रसूत जीव दिवचे प्रसूत दुसरो व्हरतो मोग ना. आनी तेंच जेजून आमकां करून दाखयलें. आमचे खातीर साकोर हांव तुमकां म्हण सांगिना, बगार इश्ट म्हणटा आनी तुमचे खातीर हांव जीव दितां. हाच्या की व्हरतो मोग दुसरो ना, कित्याक इश्ट आनी एकल्याचो मोग करता. देखून त्या मोगांत हांव कुर्सार व्हरतां. आनी हो मोग, हें जिवीत, हे गूण आमचे जाय जाय म्हणटा जेजू आज आमकां. तर बाबा आनी भयणी, आमकां एक बरादीक कुरीस खांदार घेवन ओड एक दोंगरार जेजून सोडुल्ले बरी, थंयसर सोडून कुर्सार खिळावन तें आमकां मोरण मेळटलें गी. तशें मरूंक आमकां मेळचें ना, खंडीत ना. तर क्रिस्त भाशेन जावचें म्हळ्यार कितें? अशें म्हळ्यार जेजूच्या गुणांचो, जेजूच्या मौल्यांचो, जेजूचो अनुभव घेतलो, जेजूच्यो रुली रेगलो पालन करचो, एकलो इश्ट जावंक तुका आनी म्हाका आपोवनें आसा. आनी हाका बऱ्यांतलो बरो दाखलो जावन आसा आयचेंच पयलें वाचप. थंयसर पळया, सुरविल्ले क्रिस्तांव विविध पंगडाचे थंयसर आयिल्ले, विविध गांवाचे थंयसर आसात. आनी थोडे थंयसर तांकां मिटींग जाता, निर्धार घेवंक आसा. निर्धार घेता आसतना बाबा आनी भयणी, आमचें थंय कितें जाता? जायते फावटी राग जाता, जायते फावटी झगडें थंयसर जाता, जायते फावटी दुस्मानकार आमच्या निर्धारांतल्यान उपजल्ली आसा, पंगड विभजन जाल्ले आसात. पूण हांगासर पळया, एक निर्धार घेता आसतना वोड एक निर्धार ते घेतात, तरी ते म्हणटात पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन, पवित्र आत्म्याच्या, आनी आमी सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर हे निर्धार बरयतात आनी एक लेटर बरयतात. आनी हाचे वरवीं सुरविली पवित्र सभा आनी उपरांत आमी हांगासर पवित्र सभा जावं. तर बाबा आनी भयणी, कितेंय रागाक जल्म दिता जाल्यार तें देवा तावन न्हय, तें जेजू तावन न्हय. आमा क्रिस्तांवांक नीज गुर्त जावन आसा, भायलो न्हय भितरलो, तो जावन आसा मोगाचो गुर्त. तर आयच्या दिसा जर कोणी आमच्या कुमकेक, सांगातपणाक, मोगाक, सेवेक अत्रेकतात जाल्यार म्हजी खालती विनंती, तो म्हजो इश्ट जावं आज. आयच्या दिसा खातीर
खंयसरी कोणी गरजेवंतांक पळयतात जाल्यार ह्या मोगाच्या उतराक आशेतात जाल्यार तो आमचो इश्ट जावं दी. आज आमचे दोळे एका बेकार आसल्या तरणाट्याचेर पडूं, पियोवन्यान कश्टो नासच्या आमच्याच घरच्या येजमान्याचेर पडूं, क्रिस्ताक अत्रिगून आसच्या त्या आमच्या भावा भयणीचेर पडूं, कॅन्सर पिडेन वळवळतल्या त्या पिडेस्तांचेर आसूं, तरणाटो आसा दिसपोर जाला ताचेर आसूं, घरा एकली आवय या मालगडी कश्टून आसा तांचेर आसूं, खंडिसांव क्रिस्ताचे सांगातपण थंयसर आमकां बगूंक मेळटलें. आनी विशेश रितीन जर पिडेंत आमच्या घरा कश्टून आसात जाल्यार, मानसीक रितीन कश्टून आसात जाल्यार तांचे वयर आमचो सांगात आसूं, खंडिसांव ते भावबंदपण आमी थंयसर देखलें जाल्यार आंतरीक मोग क्रिस्तान आमचे खातीर सोंसलो मोग तो आमी हेरांक दिवंक शकतले. हांव आमेन. स्वीकार कर मून परता गन मुझे ओपून दिता आत्मो म्हजो अर्पिता जीव म्हजो समर्पिता जीवभर तुका हसिता. बापून आणि भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन हिंदनी पवित्र कर. तुका आमी भेटयतां ते बली वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावं निर्मेय हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची खालसां उबारुया. आमी दी सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तो समसो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उन सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उन सर्गीन तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समीच घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेचपरी जेवण जात आसतना खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स, नवी आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या वगडासाक करात. Bavarta sugut pergetuia. Sumya Jesu tuje maran, ami samaramta, tuje punan jivan po. आमी परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सळवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्य वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो वगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोबळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची तुमकां कळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची हांगासर जमलेल्या हर एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मर्या देवाचे माये सांगातीक भगेवन तुजो तेचो पती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या वखदां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां बांदो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयान शिकयल्लें मागणें एकामेकाक बोगसूंक एकामेकाचो मोग करूंक हे आमचे मतीन धरन तेंच मागणें सांगता. भक्तीपणी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंद जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बावडताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया हो जवनसा जेसू देवाची शिळया हर एकल्यांक एकामेकाच्या मोगान देवाच्या मोगान मेठा मेठांनी जियोंक आमकां आपोवणें दिता. ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें बाग म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Soumia, tous mozo adar, tous moja kalza soumia, sedans bida, jivita sondo tu segita devlolo. Samsrasasti chivdivchak Bhavanto darlolo Tujhe lagi etado Kedins bukev zona Tuka satmanta to kedins tanin sona Tus mosoras soumia, tous mozo adar, tous moja kalza soumia, sedans bila. काळजांत आयिल्ल्या जेजूक अर्घां दिवया. निरंतरी ताचो मोग करूंक ताचो पाटलाव करूंक ताच्या गुणांनी आमकां सामी सुबोवंक तो आमच्या काळजांत आयला. जें कितें आमी उलोवंक वेताव, जें कितें आमी पळोवंक वेताव, जें कितें आमी आयकूंक वेताव, कितें करूंक वेताव, सगळें त्या सोम्याच्या मोगान भरलेलें जावं, प्रेरीत जावन आसलें जावं म्हूण प्रत्येक रितीन आमकां समी देवाक समर्पया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. ह्या पोशना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागतां. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार.
good. Dev berote pardon. Jesus searching power. Oh God, put us away. Anka Maria Shiva Devanka. Pag-ibig ko sa Diyos, niwaram kang Bapak sudawan sa Bapak Diyos Bapak 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 Bapak